First Thessalonians chapter 5 verse 24. जाणे तुमका आपोणे दिला तो सदांच विश्वासी तशें आसता हे तो करतलोच. Joshua chapter 1 verse 9. हांवें तुका फरमायला न्हय, दृढ आनी तीर राव, भिये नाका आनी दैडसाणी नाका, कित्याक सरस्पोर तुजो देव, तूं खंय गेल्यारय तुजे सोबे आसतलो. First Thessalonians chapter 5 verse 10. आमी जिवंत असू वा मोर्न वसू, ताचे सांगाता आमी जिये म्हूण तो आमचे पासोत मेलो. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सरस्पोर आपल्या भियेतल्यांची दया करता. Psalm chapter 115 verse 11. सरस्परा भियोन चलतल्यानो सरस्पराचेर विश्वास दवरा, तो तांचो आदार आनी तांची ढाल. Psalm chapter 116 verse 5. सरस्पोर दयाळ आनी नितीवंत, आमचो देव काकुळदार. Matthew chapter 21 verse 22. जे कितें भावार्थान तुमी मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. Psalm chapter 138 verse 7. विघ्नांनी म्हाका वेडो घाल्यारी तूं म्हजो जीव सांबाळताय, मुझे रागान जळतेल्या म्हज्या दुस्मानाचेर तुजो हात तूं उबारताय, तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. Malachi chapter 3 verse 20. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. जेजून केल्ले आसर्ये. जेजू बेऱ्या आनी मोन्याक बरो करता. Mark chapter 7 verse 31 to 37. जेजू आता तीर आनी सिदोन वेच्या वाटेर मुखार सन देका पोलीस म्हणजे 10 शहरा गांवांतल्यान उतरून गलिलेया सरोवराच्या तडीक येवन पावलो. हांगा लोकांन एका बेऱ्या मोन्या ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरयचे म्हूण तांणी मागलें. जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपल्या बोटां घाली आनी आपली तिंपी काण ताच्या जिबेक लायली. उपरांत सर्गाक दीस लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो, ए फाता, म्हणजे उक्ते जा. तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. ही सगत कोणायकी सांगिनाये म्हूण जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली. पूण जितले चड सांगिनाये म्हूण तो फरमायतलो तितले चड ती गाजयत गेली आनी आयकली सर विजमीत जावन म्हणाली, हाणें सगळें बरें केलें, बेऱ्यांनी सयत आयकाशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. Psalm chapter 138 verse 3. हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें. Psalm chapter 10 verse 12. उठ सरस्परा, तुजो हात उबार, देवा दुबळ्या धाकट्यांक विसर नाका. Psalm chapter 51 verse 10. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी, देवा एक नवो तिरोत्मो मुजे भितर घाल. John chapter 14 verse 6. जेजून ताका जाप दिली, हांव सुवाट सत आनी जिवीत, मुजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. John chapter 14 verse 2. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात, नातिल्लीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. John chapter 14 verse 20. हांव म्हज्या बापा थंय, तुमी मुजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हणून त्या दिसा तुमी समजतल्यात. John chapter 16 verse 20. सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कान रडतल्यात,
पूण संवसार तवळ कुशाल बुरीत आसतलो. तुम्ही दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचे दूख संतोषान बदलतले. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 6. देवाची कुशी करून बुकेतात आनी ताणेतात ती कितली बागी. ती दादोशी जातेली. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 31. देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी कंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें आन बावर्त्यांनी. Jeremiah chapter 32 verse 27. हांव सोरेस्पोर सगळ्या मनशा कुळाचो देव, म्हाका कितें असाध्य. एवकरिस्ताची असर्या नियाळच्या वेळार उसारची जेजूची 10 उतरां. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 35. जेसून तांकां सांगलें, हांवसू तो जिविताचो उंडो. म्हजे सर्ती येता तो केदींच भुकेवचो ना. म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणें वचूं ना. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40. जेसू तिका म्हणालो, तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां न्हय. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेसू परत्यान तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37. परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाच्या दिसा जेजू उबे रावन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो, कोणीय ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियेवं. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6. जेसून ताका जाप दिली, हांव सुवाड सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11. हांव बोरो गवळी बकऱ्या पासत आपलो जीव दिता. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27. पूण तेच घडये जेजू तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांवसू तो, भिये नाकात. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला. देखून म्हाका सत म्हणटालो, काळोखांत उरचो ना. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27. समाधान तुमचे ते हांव दवन वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत करची सोडा, तुमी भियोवचें नाका. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा आनी मुजेरय विश्वास दवरा.